हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दीसभर कितें घडामोडी घडल्या आणि आमच्या सब एडिटरांनी कितें बातम्यो तयार केला त्यो जाणून घेवया त्यांच्या कडेन। या सगळ्यान सुरवातूच जी करूया ती आमच्या रिपोर्टरा कडल्यान गौरेशा कडल्यान। गौरेशान आयज कितें बातमी केला ताका विचारूया। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन हे जे ऑर्गनायझेशन आसा त्या ऑर्गनायझेशनान आयज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आयज एक कॅम्प केलो आनी हे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते वेगवेगळे जाग्यार गोंयभर भोंवता आनी लोकांक आफ्टर डेथ तेंचे बॉडी ऑर्गन जे आसात ते ऑर्गन कितले म्हत्वाचे आसात आनी ते दुसऱ्याक समज ट्रान्सप्लांट केले, दुसऱ्याक समज ते डोनेट केले जाल्यार कितले बरे दुसऱ्याचे जावपाक शकता हे जे संदर्भात ते फूल प्रेजेंटेशन दाखयतात आणि फूल अशी माहिती दितात। सो आयज त्यांचो जो कॅम्प आशिल्लो तो कॅम्प सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्लो आणि ह्या कॅम्पान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे 50 परस चड लोकांनी आपले ऑर्गन डोनेट करता अशी जी तेणी प्लेज घेतलेली आसा। आणि हे जे कॅम्प आशिल्लो ह्या कॅम्पान फक्त सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे स्टाफूच आशिल्ले आणि त्याच बरोबर आमकां अशी माहिती दिल्ली आसा की आख्खे गोंयान अजून मेरेन 1500 परस चड लोकांनी ही जी प्लेज आसा ती घेतलेली आसा। ही जी माहिती आसा ती जॉयंट डायरेक्टर प्रीती वर्गसे हिणें दिल्ली आसा। सो ही जी बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 वरांचेर बुलेटिनां पळोवंक शकतले। थँक्यू। तर गौरेशान आमकां एक बातमी सांगली ती म्हटल्यार सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे अवयव दान करपाची जी कितें मोहीम आसा, जागृताय आसा, तेजेर प्रात्यक्षिकां आसा ती कशा तरेन तांच्यांनी आयज दाखयली ताची ही बातमी आसा। फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ऐश्वर्यान कितें बातमी केला ताका विचारूया। हटफडीच्या एका हॉटेलात स्विमींग पुलात बुडून एका 5 वर्साच्या चलयेक मरण आयिल्लें आसा। आनी मेन म्हणजे जेन्ना ती चली तेन्ना त्या स्विमींग पुला कडेन आसली थंयसर कोणूच नाशिल्लो, ना तिजी पेरंट ना थंयसरले जे मॅनेजमेंटाचे कोण ह्या हॉटेलांतलो स्टाफ कोणूच नाशिल्ल्यान तांचेर पुलिसांनी ह्या घडणुकीचो पंचनामा करून तांचेर आतां कारवाय केलेली आसा। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे सध्या सध्या एप्रील म्हयनो सुरू आसा आनी मे म्हयनो अजून सुरू जाना, पण एप्रील म्हयन्यानूच ह्या उदकाचो इतलो व्हडलो सध्या प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। अशी जी स्थिती आहा ती हांगा डोंगरवाडी सांकोड्ड्या हांगा ही उदकाची स्थिती उप्रासली आसा। थंयसर कितलेशेच म्हयने वर्सां जाली ते लोक उदका खातीर वळवय काडटात। तांचें अशें म्हणणें की जी पयलींची जी बांय आसा ती आमकां दुरुस्त करून दिवची आनी प्लस ती आमकां आनी 5 मिटर आनीक खणून दिवची जाल्यार तेंचो जो उदकाचो जो प्रश्न आसा तो म्हणटा सुटावो जातलो। आनी हो जो प्रश्न घेवन ते भौशीक हेजे कडेन गेले तरी तांचो जो प्रश्न आसा तो सुटावो जायना। सो तेंच्यांनी आतां तेंचें अशें म्हणणें आसा की सरकार फकत आमकां जेन्ना इलेक्शन येता तेन्नाच आमचो उपेग करता अशें तेंचें म्हणणें। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तिसरी जी बातमी म्हणजे धारबांदोडा म्हालांत जे न्हंयच्या देगेर अश्यो घडणुक्यो घडला म्हणजे तुमचे 2 जाणांक उदकां बुडून मरण आयिल्लें आसा। आनी हेजे लागून ह्यात हेजे दखल घेवन थळाव्यांची थंयसरल्या थळांनी मागणी केली की जे कोण येता भायले तांकां येवचें न्हय, तांकां येवपाक दिवचें न्हय अशी तांच्यांनी थळांची मागणी आशिल्ली। ह्याच फाटभुंयेर ह्याच फाटभुंयेची दखल घेवन थंयसरल्या आतां धांवकोण हांगा थंय बंदी गेट घातलेली आसा थंयसर। आनी थंय पुलिसांकूय इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा की कोणूय ह्या ब्लॅक स्पॉटार दिसलो तांचेर कारवाय करची। ह्यो 3 बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर ह्या दिसांनी जे गरमेक लागून जे न्हांवपाक वयता आनी ज्यो कितें घडणुक्यो घडत आसा की
मरण येयल्ल्यांचो बुडोवन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडत आसा त्या खातीर धारबांदोडे हांगासर उपजिल्लोधिकाऱ्यान जे कितें निर्बंध घातल्या तेची एक बातमी आसा. त्याच बरोबर पाणी टंचाई आनी जे हडफडे एकटे चली बुडून ताका मरण येयलें ताचेर मागीर त्या हॉटेलकारांचेर कारवाय करपाची जी बातमी आसा ती आमकां ऐश्वर्यान सांगली. आतां फुडें या दिप्ती कडेन. तर गोंयच्या सरकाराचेर कसिनो लॉबींचें नियंत्रण आसा असो गंभीर आरोप जो आसा तो एल्वीस कोम्सान केल्लो आसा. मांडवी न्हंयत येवपी जी नवी डेल्टेन कसिनो आसा महाकाय तिका लागून आनिकूय सद्या राज्यांत रातचे खासा करून पार्किंगेची समस्या जाता ती आनिकूय वाडटली असोय दावो ताणें केल्लो आसा. तशेंच फोंडें पुलिशेन आयज एक घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत एक मोठी कारवाय केल्ली आसा. फोंडें पुलिशेन बोरयेसान बनारिटो फर्नांडीस ह्या 50 वर्साच्या काणकोणच्या नागरिकाक 6.5 किलो गांजा सयत ताका अटक केल्ली आसा. ह्या गांजाची किंमत जी आसा ती मोल जे आसा ते 6,30,000 रुपया अशें कळटा आनी तांचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. ह्यो दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. मांडवी न्हंयतल्यो कॅसिनो बोटी ज्यो आसा ती एक बोट रिप्लेस करून त्याच्या जाग्यार आनी एक सगळ्यांत व्हडली बोट येवपाची आसा. तेजेर एल्वीस गोम्स हाणें आवाज उठयला. त्याच बरोबर आनीक आतां तेजेर विरोध जायत आसा तेजेर बातमी आसा. त्याच बरोबर फोंड्या म्हालात जो गांजा धरलो 6.5 किलोचो ताचेर बातमी दिप्तीन केला. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान कितें बातमी केला ताका विचारया. GMR कंपनीन मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी कावंटर बंद दवरपाच्या दिल्ल्या आदेशाच्या विरोधात ब्लू टॅक्सी वेवसायाक आयज एकठांय जाले. देखून परत टॅक्सी कावंटर बंद दवरून आमदार तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाक लायशात जाल्यार येता त्या वेंचणुकेंत जागा दाखयतले अशी शिटकावणी ह्या ब्लू टॅक्सी वेवसायिकांनी दिल्ली आसा. हाची सविस्तर बातमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयात. तर ह्यो आमच्या डेस्कान ज्यो कितें बातम्यो सांगल्यो त्याच बरोबर आनी ज्यो कितें फुडें बातम्यो येवपाच्यो आसा ह्यो सगळ्यो बातम्यो सविस्तर तुमी पळया आमच्या गोमंतकाच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक